एकठांय कित्याक केलेलें आसा हिंगा? आयज आमी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट तशेंच फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन आनी तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असोसिएशन ह्यो तिनूय संघटना आमी एक जावन हांगा प्रोटेस्ट करपाक जमल्या. प्रोटेस्ट इतल्याकूच लागून की आयज 52nd इफ्फीचें इनॉग्रेशन जाता आनी इन द हिस्ट्री ऑफ दीस इव्हेंट म्हाका दिसता हें आमी 18वें वर्स गोंयांत मनयता आनी अशें केन्नाच जावना की इफ्फीचे इनॉग्रल रायट्स कोणाक तरी एका प्रायवेट कंपनीक दिता कवरेज रायट्स. म्हणजे आमी इतली वर्सां हांगा कवर करतात, सगळ्यांनी कवरेज केल्ली आसा. एक इमोशनल टच खंय तरी आसा आमचो ह्या इव्हेंटा कडेन. आनी आयज फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्रीन हे सगळे कवरेज जे ब्रॉडकास्टिंग रायट्स आसा ते कडून एका प्रायवेट फर्माक दिल्ले आसा. आनी हेजो आमी निशेध करता, हायली निशेध करता. कशें आसा, सदांच रेव्हेन्यूचें तोंड पळोवप हें चुकीचें. इव्हेंटूय पळोवप व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे इव्हेंटाची एक सँक्टिटी आसता, तेजो रिस्पेक्ट आसा. हो इतलो हिस्टॉरीक इव्हेंट आसा. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज हायली रिस्पेक्टेड आनी प्रेस्टिजियस इव्हेंट ऑफ अ कंट्री. आनी हो इतली वर्सां फक्त मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग यांच्या अंडर चलतालो इन कोलॅबोरेशन विथ PIB आनी जे स्टेट एजन्सीज आहा त्यो. हे आमचे म्हणजे आतां गोंयान पळयत जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट हॅज स्पेंड नियरली 18 crores. तशेंच सेंट्रल मिनिस्ट्री अराउंड लेस दॅन 10 crores अशें कितें तरी. आनी इतले जेन्ना तुमी इन्वेस्ट करता, सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो आसा, सगळें आमचें आसा. ओके, सगळें जेन्ना गोंयान घडटा सगळें आतां तुमी लोकल मिडियाक हाव कॅन यू डिनायल एंट्री टू कवर दीस इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ इफी. म्हणजे दिस इज टोटली रॉंग. आनी आमी सगळ्यां कडेन उलयल्या, सगळ्यांचें हेच मत आसा की जें कितें जालां आयज तें कंप्लिटली चुकीचें आसा. आनी हांव इतलेंच, आमी जेन्ना सीएमाक आमचें एक डेलिगेशन सीएमाक मेळपाक गेल्ले तेन्ना सीएम म्हणपाक लागलो की ही इज अनअवेअर. म्हणजे सीएमाकूच खबर ना, कळ्ळें तुका. सो आमी म्हटलें सीएम तुमी मातशें प्लीज इंटरमेन आनी पळया कितें तें. म्हणजे अशें केन्ना जावना की सगळे फोटो जर्नलिस्ट भायर आसा आयज. जे सदांच भितर आसताले, कोण रेड कार्पेट सगळे आसताले, हे सगळे आयज भायर आसा. आमकां इतलें दूख जालें की वी मिस टुडेज इनॉग्रल सेरेमनी. 52nd इफ्फीची इनॉग्रल सेरेमनी आमकां सगळ्यांक मिस जाली. रिजन कितें सांगला? रिजन फक्त इतलेंच की सेंट्रल मिनिस्ट्रीन दे स्ट्राईक द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, कोणाक तरी एक प्रायवेट, आय एम नॉट नेमिंग एनीवन, खंयच्या तरी एक प्रायवेट चॅनलाक ते रायट्स दिल्या आनी ओन्ली त्यांचेच मनीस भितर आसा. ओके, त्यांचेच मनीस सगळे भितर तेच कवर करता. इवन काल पासून थोडे आमचे लोक जर्नलिस्ट भितर गेल्ले, जस्ट प्री कसर कसो म्हणजे आदल्या दिसाची कवरेज करपाक गेल्ले. थंय तांच्यांनी म्हणजे ते आयल्यान म्हणपाक लागले आर यू मिडिया. तो पयलीं म्हणपाक लागले आर यू फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. सो आमच्या थोड्या भुरग्यांनी सांगलें की ना, वी आर फ्रॉम मिडिया, सो मिडिया कांट रिमेन हियर, प्लीज मूव आउट म्हणून. अरे हे कितें, पुलीस आसा, सगळे आसा, सीएम त्याच्या पयलींच येवन गेल्लो आसा आनी कोण थर्ड पार्टी येवन सांगता विदाउट, आमकां खबरूच ना की इफीचे सगळे रायट्स तुम्ही कोणाक तरी प्रायवेट कंपनीक दिल्या म्हणून. दिस हॅज नेवर हॅपन्ड इन द पास्ट. दिस इज हायली ऑब्जेक्शनेबल. आनी कशें आसा, हांव परत रिपीट करता, हो इफी इतलो प्रेस्टिजियस इव्हेंट, इतली वर्स 52nd, वी आर इन द 52nd इयर, आनी तुमी मदींच खंयच्या तरी काळ पयरच्या कंपनीक काडून रायट्स दिता तुमी. अरे मेंटेन दॅट सँक्टिटी, नो, मेंटेन दॅट रिस्पेक्ट ऑफ द इव्हेंट. आनी सगळे हो सगळ्यांचो इव्हेंट. वन कंपनी कॅनॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इव्हेंट. दे कॅनॉट कवर फॉर एंटायर इंडिया. सगळी इतली मिडिया ती कितें करतली? हो सगळो सगळ्यांचो इव्हेंट, हो सगळ्यांचो इव्हेंट. इट कॅनॉट जस्ट टेक अ डिसिजन हे बेजडली अशें. सो वी कंडेम दीस. आनी आमी सगळ्यांनी आयज सगळ्यांक थँक म्हणटा. इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सगळे वांगडी, फोटो जर्नलिस्टाच्या वांगडी, सगळे अंडर गुज गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाच्या अंडर आमी आयज हो प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केला. आनी हांव इतलेंच मागता की सीएमान सिरियसली इंटरवेन करची हेच्या मदीं आनी कितें आसा तें बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आउट करचें. नाजाल्यार तुमकां जर मिडियाची गरज ना हेका जाल्यार नो प्रॉब्लम. राज आयज इनॉग्रल जाला, आतां क्लोजिंगूय आसतलें. क्लोजिंग तशेंच करतले न्हू. तर तेका लागून हांव सीएमाक आतां हांव रिक्वेस्ट करता थ्रू इज गूड ऑफीस, प्लीज इंटरवेन. कित्याक वी कॅनॉट फायट विथ मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग. थंय आमी सेंट्रलाक वी कॅनॉट डू. आमचो कोण करतो धरता तो आमचो सीएम आसा. सो सीएम आमी सगळें कितें आहा तें आमचो सीएम. सो सीएमाक आमी रिक्वेस्ट करता की तुमी पर्सनली हितून लक्ष घालचें, इंटरवेन करचें. आनी जें सिट्युएशन आयज आमी हांगा आसा पळयता ते सगळे जर्नलिस्टांक तुमी क्लोजिंग सेरेमनीक सगळे भितर आसतले हें आमकां तुमी आश्वासन दिवचें, इतलेंच सांगता हांव.